नमस्कार. आजकाल आम्ही गोंयांत पळयतात सरकारी नोकरी म्हळ्यार एक प्रायोरिटी जाल्लेली आसा. मागीर तो खंयच्या सेक्टरांतलो भुरगो आसूं, खंयच्या स्ट्रिमीन जावं खंयचे कसलेंय शिक्षण घेवं, ताजे मेन जे एम आसा ते सरकारी नोकरी मेळोवपाचें आसता. हाचे फाटलें कारण खूब मोठें आसा. तुमकां जाणपाक जाय तर आमी काल पळयलें कर्नाटका पुलिसांनी एका एक्सायज ऑफिसराक रंगे हात धरलो सोरो स्मगलिंग करताना. पण ताजेर एक्शन म्हणटा ती सगळ्यात पयलीं सस्पेंड जालो तो. आता सगळ्या लोकांक खबर आसा गोंयकारांक की हो सस्पेंड जातलो आनी 3 म्हयने उपरांत फाटल्या दारान तो परत येतलो. म्हळ्यार ताका सर्विसींतलो टर्मिनेट करिना. रंगे हात धरल्या. रंगे हात धरप म्हणल्यार ताका एक्चुअली टर्मिनेट करपाक जाय. बाकीची जी इन्क्वायरी आसा ती मागीर करत. आता हो त्यांच्या भितर सरकारी नोकरदारा भितर भंय उरोंक ना. जाय ते करात. कित्याक आमी अश्यो कितल्योश्योच केसी पळयल्यो. हाय प्रोफायल केसी पळयल्योत. आजगांव हाऊस डेमोलिशन पळयलें. थंय हाय प्रोफायल लोकांचे जे आसा नांवां आयलीं. लास्ट एक्शन कांयच जावना. ताच्या उपरांत ट्राफिक सेलान आमी पळयलें. ट्राफिक सेलान जे तलावाचे पयशे आसा ते भरपाचे आसता, पण ते कोणाच्या तरी बॉल्सान आंगार दवरले. जशें की मडक्याची बीड दवरता तशें आंगार दवरले तांच्यांनी. ताजेर एक्शन कांयच जावना. ते पयशे रिकवर जाले खंय 17 लाख, पूण ते खंयच्यान 17 लाख विड्रॉल केले हाजेर इन्क्वायरी जावना. कोणाचेर सस्पेन्शन जावना, काय जावना. जेलीन नाका जाल्ले पदार्थ नाका जाल्ले पदार्थ पावपाक लागले. सस्पेन्शनां जाली. एक्शन कांयच जायना. फाटल्या दारान येतात. आमी पळयले फाटल्या कितलेशेच वर्सां पयलीं ड्रग्साची केस जाली. जर ड्रग्स चळोवपाक व्हरतालो तो फाटल्या दारान व्हरोन तो परत मार्केटान येतालो. ताच्या उपरांत सस्पेन्शनां जाली. परत तांकां कामार घेतले. एक्शन कांयच जायना. आमी अश्यो कितलेश्योच गजाली पळयल्योत. आमी सिद्दिकी सारकी केसी पळयल्योत. जातूर हे सरकारी नोकरदार इन्वॉल्व आसता. आता ही कालची केस पळयली आमी कारवारात. आता हेच जर आमी म्हणटा शेतूच जर कुंपाण खावपाक लागले जाल्यार ताजेर उपाय कितें? ह्याच कारणाक लागून सरकारी नोकरी सगळ्यांक जाय पडटा. कित्याक तर कितेंय कर तूं त्या सर्विसीन, कितेंय कर, तुका तुजी नोकरी आसा ती लायफ टायम आसा. म्हळ्यार तुका जाय ते कर, करप्शन कर, जाय ते कर त्या सर्विसीन. तांचो एकूच एम आसा, अपना काम बनता तो भाड भी जाय जनता. जर आता हेजेर आळो घालूंक ना सरकारान, अशी सस्पेन्शनां फक्त केली आनी परत तांकां भितर घेवपाक लागले. इंटरनल जी अंदरुणी म्हणटा आमी जी इन्क्वायरी करून तांकां 2-3 खेळीचे खड पायले का ते अंदरुणी जी हे आसता इन्क्वायरी ते आमकांय खबर आसा लोकांक कितें जाता ते. आनी लोक जे आसा ते विचारता 2-3 म्हयन्यांनी. तांकांय सगळ्या लोकांक खबर आसा 2-3 म्हयन्यांनी जो इश्यू आसा तो लोक विसरून वयता आनी त्या बाबतींत जे कितें घडलां ते बाबतींत लोक विचारता आनी हे लोक आहा ते परत सर्विसीन येता आनी ताजेर कोणाचोच विचार नासता. आयज ह्या खेपेर जर हे सगळ्यो गजाली जर थांबनात आनी ह्या लोकांचेर जर कडक एक्शन घेत जाल्यार फुडले जे कोण हे पळयतले तांकां एक शिकवण मेळटली. नाजाल्यार जे आमचे अशे हे काळे धंदे, गोरख धंदे चलतात ते सुरूच उरतले आनी आमच्या गोंयची 3-13 वाचतली. हे सरकाराक याद धरपाक जाय. ताका लागून ह्या लोकांचेर कडक कारवाय जावपाक जाय. ह्या लोकांक असले जर जे रंगे हात मेळटा तांकां डायरेक्टली टर्मिनेट करपाक जाय. नाजाल्यार आमचे जे गोंयचे फ्युचर आसा ते खूब वायट येवपाचें आसा. कित्याक तर हे बोके जे बसल्या ते आमच्या असल्या लोकांक, गरिबांक लुटपाकूच बसल्या.